सांगिल्लें आसा कितले इम्पॉर्टंट आशिल्ले कामान कितले पेंडींग आशिल्ले कितले दिसांत ना आमी पयलीं सांगिल्लें आसा की पावस काबार जाता तशी सगळीं वास्कोंतली कामां सुरवात जातली। कालूच आमी दीपक नायक हाच्या वॉर्डान एक काम स्टार्ट केलें। आज हांगा सिटी कावन्सिलर शमी साळकार हाच्या वॉर्डान आज हे काम स्टार्ट करता आमी। आनी हे जे स्टॉप वॉटर ड्रेन आमी करतात म्हणजे खंयच फ्लडिंग जावचें न्ही ते विचार करूनच ज्यो ओल्ड आसा ज्यो चॉकअप जाल्ल्यो आसा ज्यो ब्लॉक्ड आसा त्यो सगळ्यो आमी नव्यो घेतल्या। हे पयले पयर आमी स्टार्ट केल्ले ही एक क्रॉस ड्रेन जाल्या हांगा पयली क्रॉस ड्रेन नाशिल्ली ही एक नवी आमी घेतल्या आनी अशें करून टोटली ह्या सिटी भितर जाता तितले क्रॉस ड्रेन्स घालून पयलीं तुमकां खबर आसतली पयलीं सदांच फ्लडिंग जातालें असलो एक स्टॉप वॉटर ड्रेन करून आज तुमी फ्लडिंग पळयना आनी ते आनी फुडें जावचें न्ही हाज्या खातीर आमी सगळ्या कडेन स्टॉप वॉटर ड्रेन घेतला। 11 लाखाचें हें काम आसा आनी हाज्या मागीर सिटीनूच अरावंड 6 ते 7 कामां स्टार्ट जातली। सो 24 वॉर्डा भितर आज डेव्हलपमेंट चालू आसा आनी ऑनरेबल CM आमचो प्रमोद सावंत सर हाणें आमकां फूल सपोर्ट दिला आनी आमकां बरें पडलां। म्हणजे कालूय सांगिल्लें हांवें की आमकां MLA लेड फंड म्हणून जो दिला फर्स्ट टायम खंयच्याच गव्हर्मेंटान करूं नाशिल्लो 1.5 कोटीचो फंड आमकां गव्हर्मेंटान दिला। म्हणजे खंय खंय आमी पावूंक शकना जाल्यार बारीक बारीक गोश्टी ज्यो आमकां एकदां अर्जंट करच्यो पडटा त्यो आमी ह्या फंडांतसून घेवन जाता तितले फास्ट आमी डेव्हलपमेंट चालू आसा। आनी त्या खातीर ऑनरेबल CMाचो आमचो UD मिनिस्टर सुनील राणे हाजेंय देव बरें करूं म्हणटा। रोखडेच आनी 15 दिसां भितर आमी स्वतंत्र पार्क जो आसा तो ब्युटिफिकेशन स्टार्ट करता। बायणाच्या गार्डन परवा मिटींग आसा म्हणजे परवा मिटींग इतल्याच खातीर की केन्ना स्टार्ट करपाचें तें वर्क ऑर्डर बी सगळी दिल्ली आसा कॉन्ट्रॅक्टर सगळो रेडी आसा। सो ही 2-4 कामां आसा ती प्रायोरिटीचेर इमिडिएटली स्टार्ट जातली आनी जे आमी पयलीं सांगिल्लें आसा पावस जातकूच सगळे कामां स्टार्ट जातली ती तुमकां सुरवात जाता आसतना रस्ते जे थोडे पाड जाल्ले दिसता ते बी रस्तेय बी सगळे सुरळीत जातले। अशें करून वास्को भितर एक बरें डेव्हलपमेंट फास्ट करपाचें आनी लोकांक बरी सुविधा दिवपाची हो आमचो प्रयत्न। ताजे बाबा एक सभापती खातीर एक स्पेशल असेंब्ली सेशनूय दवरिल्लो आसा ताजेर कितें सांगूंक शकता? गव्हर्मेंटाचो नॉर्मल प्रोसेस असलो करता आनी केला ताजे बाब खंय तरी जे डिलिमिटेड बिल्डिंग्स आसा त्या खातीर खंय तरी तुमी CMाक पत्र घाल्लें कितें फुडें हालचाल आहा? तो कलेक्टराक आमी CMाक सांगिल्लें एसेंब्लीनी उलयलें आनी कलेक्टर आतां ताजेर स्ट्रॉंग स्टेप्स घेता। म्हाका दिसता परवा ती स्टेप्स हांगा येवपा आसा कलेक्टर येवपा आसा आनी तेन्ना सगळ्यो ओल्ड बिल्डिंग्स ज्यो आसा पळय आमकां लोकांची काळजी आसा ओल्ड बिल्डिंग्सांनी हांव परतेंय सांगता आमकां लोक जे भोंवतात रस्त्यार भोंवतात बिल्डिंगे सकयल भोंवतात। आतां पयलींच आमी पुलीस स्टेशनार महाप्रसादाक गेल्ले तेन्ना चुकून म्हज्याच ड्रायव्हरान गाडी ती त्या बिल्डिंगे सकयल दवरली इतली डिलेबिलेटेड आसा ती कॉलेज जाय जाल्यार कोणूय जास्त भुरगो कितें जालें ट्रेजेडी जाली कोण त्या खातीर आमी जाल्यार स्ट्रिक्टली एक्शन घेवपाक सांगलां आनी कलेक्टर त्या दृश्टीन काम करीत आसा। बरे उमेदीचे दीस चलता आमच्या म्युनिसिपालिटीचे कित्याक मोदेन आमी 3 टर्मान आतां ही 3री आमची कामां चालू आनी खास करून आमी सिटीन जास्ती भर दिला 70-80 लाखाची तरी कामां खाली सिटीनूच आसा। तितून पेवर्स आसा गटर आसा मॅक्झिमम आमी सगळ्या कावन्सिलर कितले 24-25 कावन्सिलर सगळ्यांक तेंच्या बाबडे कितले तांकां जाता तितले सगळ्यांक आमी हेल्प केला कित्याक गेली कितलीच वर्सां जाली अशी कामां जाली नासली पूण ती आयज घडोवन येयल्या तरेच हांव म्हणटा आमचे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताचे देव बरें करूं म्हणटा आमचो UD मिनिस्टर विश्वजीत राणेचे देव बरें करूं म्हणटा आमचे खास करून आमचे आमदार वास्कोचे आनी मोविन सर हेंच्यांनी खूब हातभार लायलो ही कामां आमची पास करून हाडपाक कित्याक आमी जेन्ना फायले धाडटा पणजे तेन्ना ते पास जावपा खातीर कित्याक फंडाचो बीन सगळो इंतजाम करूंक पडटा म्हणून खरेंच मनाक आजून देव बरें करूं म्हणटा MLA जाडीचे आनी मोविन सराचे तेंच्यांनी हो हातभार लायलो म्हणून आयज सगळ्या 25 वॉर्डांनी कामां जाता। कालूच दीपकाच्या वॉर्डान 12-15 लाखाचें काम जालें आनी आयज वास्को सिटीचें आयज दुसरें काम म्हणजे येणाऱ्या ह्या 6 म्हयन्यान तुमकां प्रत्येक वॉर्डान एक बरें फुटपाथ आनी बरें गटर जातले। ताजे बाब खंय तरी आमी पळयता एक MPTचो गेट जी आशिल्ली बायणां ताजेर तुमी कलेक्टरा कडेन ऑर्डर धाडली ताजेर कितें अपडेट बी कितें आसा? इनफॅक्ट तुमी बरो प्रश्न केलो कालूच ऑनरेबल CMा कडेन हांव गेल्लो म्हणजे हांवें कलेक्टराक फोन केल्लो MPT दुसरे भशेन उलोवपाक कितें लागली म्हणून आमी CMा कडेन गेलो CMान इन्स्ट्रक्शन दिल्ली आसा आनी कलेक्टर म्हाका दिसता ह्या 2 दिसां भितर PKTचें इन्स्पेक्शन करपा येतली आनी ताचेर कितली इमिडिएटली कारवाय करता ह्या 2 दिसांनी ती येवपा आसा काल तेणें म्हाका सांगलां आपूण येता एखाद्रे हांवूय आसा ती गेट काडूंकूच जाय गेट सगळ्यांची हे आसा म्हणजे रस्त्यार आसा ती गेट इट इज ऑबस्ट्रक्टींग खूब त्रासाचें हें आसा
तो गेट वचूकच जाय आमचे सगळ्या वास्कोकारांचे ती वतली. मॅडम काय व्हरून काम चालू करता ऑलमोस्ट 10 दिवसा पयलीं आमी आज साताच्या रस्त्याच्या त्या वटेन चेस बिल्डिंगेच्या फुडें एक टायर स्टॉप वॉटर लेन आनी पेवर्स आमी काम घेतिल्लें तें ऑलमोस्ट तुमी पळयलां कंप्लीट जावपाच्या मार्गान आसा. आतां आमी न्यू पंजाब टू कल्पना हॉटेल टू हो फूल स्ट्रेच आमी रिकन्स्ट्रक्शन स्टॉप वॉटर ड्रेन आनी पेवर्साचें काम घेतलें. ही सगळी गटर्स जी आसा ती एक डायलॅमिटेटेड कंडिशनान आशिल्ली, चोक जाल्ली, कोलॅप्स जाली. ही सगळी गटर्स आनी जी नवी बांदपा जाय तें सगळें काम आमी सिटींतल्यान हातान घेतलें. सिटीचेर सदांच आमी मेन हें आशिल्ल्या कारणान चड फोकस आसा आनी हाज्या बरोबर तुका खुबशीं कामां BJSP बँकेच्या फुडें जावं वास्को स्क्वेराच्या फुडें वेरेकर हॉस्पिटलाच्या त्या सायडीन अशे खुबशे जागे जे जंय उदक साचता, बारीक बारीक उदक साचतालें ते सगळें एलिमिनेट करपा खातीर आमची कामां चालू आसा. देव बरें करूं म्हणटा आमचे MLA दाजी साळकर, आमचे युनियन मिनिस्टर शेखर राणे आनी सगळे आमकां कंटिन्युअस सपोर्ट करपी आमचे ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंत, कित्याक आमकां ताणें कंटिन्युअसली फंड्सान सपोर्ट दिला. तुमी पळयलां आसतलें ह्या फावटी वास्को परत एकदा अजिबात फ्लडिंग जालें ना, कित्याक एज कावन्सिलर तांणी जी क्रॉस ड्रेन्साची कामां हातान घेतली ती हांवें कंटिन्यू केल्या आनी क्रॉस ड्रेन्साच्या कारणान खंय तरी स्मूथ फ्लो ऑफ वॉटर 17 मेक सुद्दां जेन्ना पावस आयलो तेन्ना ऑल्सो वी वर प्रिपेर्ड की उदकाचो नॉर्मली कशें आसा बेगीन पावस आयल्यार समटायम्स जरा म्हणून ह्या फावटी सगळे क्रॉस ड्रेन्स हातान घेतिल्ल्यान डिसिल्टिंग वेवस्थीत जाल्ल्यान ही सगळीं कामां हें जालें. तशीच आमी आतां ह्या येता त्या दिसांनी खुबशीं आनी कामां हातान घेवपाची ह्या फाटी फ्लडिंगाचेर उलयता आसतना म्हाका याद जाली वर्सान वर्स आमी कितलेंय केलें जाल्यार बेलाबाय ही एरिया ही सदांच लो लायिंग आशिल्ल्या कारणान बुडटाली. थंयचे जे रहिवासी आशिल्ले ते दुसरे कडेन वचून रावताले, पंपान उदक भायर काडटाले, घरांत उदक वताले. फॉर द फर्स्ट टायम म्हणजे तांणी त्या स्वता लोकांनी म्हणजे आमकां प्रत्येक टायम कोणी MLA आसूं नाजाल्यार कावन्सिलर आसूं ताका गाळयो पडटालो म्हणजे आमी कांय करूंक शकनाशिल्ले तरी पूण गाळयो पडटालो. ह्या वर्सा तांणी सगळ्यांनी येवन आमकां देव बरें करूं म्हणलें की ह्या वर्सा आमकां थंय फ्लडिंग ना. त्या खातीर WRDन जें काम केल्लें आसा म्हणजे इंजिनियरांनी बाकीच्या सगळ्या ऑफिसरांनी ते इतलें सुंदर काम केलां, डिसिल्टिंग सगळें जालां. त्या खातीर आज खंयच म्हणजे फ्लडिंग आमकां दिश्टी पडना. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.